एसटी लोकां खातीर राजकीय आरक्षणाचेर अधिसुचोवणी जारी केल्ल्या खातीर युनायटेड ट्रायबल अलायन्स असोसिएशनाचे मुखेली प्रकाश वेळीप हांणी केंद्र सरकाराचे उपकार मानल्यात। आरक्षण साकार जाय मेरेन ही चळवळ अशीच चालू उरतली अशें तांणी म्हळां। मुखेलमंत्र्यान भारताची सीमांकन आयोग आनी वेंचणूक आयोगा वरवीं आपली वचनबद्धताय पुराय करची अशें वेळीप हांणी म्हटलां। आर्टिक्स ब्युरो रिपोर्ट। दिल्ली गव्हर्मेंटान जो एसटीच्या गोयच्या विधानसभेचे आरक्षणा संबंधी जे नोटिफिकेशनची डेट डिक्लेअर केल्ली आसा आनी हो कायदो आज गोंया खातीर कालच्यान लागू जालो आसा। हाजे खातीर आमी समस्त गोंयचे ट्रायबल आमची संघटना आनी ट्रायबल जे 12% लोकसंख्या आसा त्या ह्या नोटिफिकेशनचे आमी वेलकम करता, स्वागत करता। आनी त्याच बरोबर अमित जी शाह प्रायम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, म्हणजे होम मिनिस्टर ऑफ आमचे देशाचे होम मिनिस्टर, प्रायम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ह्या सगळ्यांचेच आमी तांकां आमी धन्यवाद दितात। कारण 2003 साकून उटा संघटनेची मागणी आसली, वेगळ्या संघटनांची मागणी आसली, गोंयच्या ट्रायबल लोकांची मागणी आसली। 4 इलेक्शन आमकां चुकल्ली आनी 5वें इलेक्शन चुकचें न्ही म्हणून उटाच्या ह्या उटा संघटनेच्या बॅनरा सकल आमी परत एकदा गोंयांत चळवळ चालू केली आनी ही चळवळ आजूय चालू आसा आनी चालू उरतली। आनी म्हणून दोन्ही सरकारांचे आमी अभिनंदन करतात। आनी त्याच बरोबर आमकां पूर्ण हे जे आमकां आरक्षण मेळ्ळे पर्यंत आमची ही चळवळ चालूच उरतली। जशें स्वामी विवेकानंदन म्हणले कडेन आसा, तुमी उठात, जागृत जावात आनी आपल्याले ध्येय गाठे पर्यंत तुमी कितें जें आसा तुमचें तें चालू दवरपाक मुवमेंट आसा किंवा चळवळ आसा ती चालू दवरपाक जाय। आमी त्या प्रमाणे चालू दवरतले आनी हेजे खातीर सुद्दां आमच्यो 10 तालुक्यां भितर मिटिंग्स चालू आसात।